प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी दिसा वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मान्यवंत आग्नेलाचे स्फूर्तेन शुभ वर्तमानाचे खोडेगान परगोटणार जावया हो जावन आसा ह्या दिसाचो विशय. जेजूच्या शिसांनी आसा थंयसरूच न्हय, पूण सुडसुडायेन वेगवेगळ्या मनशां सोरी शुभ वर्तमान परगटूंक वचूंक जाय. पवित्र स्नानांत हें मिसांव आमकां फावो जालां आनी तिरावणे संस्कारांत आमकां याज्ञीक, प्रवादी आनी राय म्हूण मागल्यात. हें आमचें मुन्यारपण वळखून जेजून केलां तशें उतरान, कोरनेन आनी जिविताचे देखीन बरे खबरेची नीज परगटणारां आमी जावंक आमकां उलो. परिशोधीक वाट चलतना दुसऱ्या वरवीं परगट जाल्ली बरी खबर आमी आयकूंक, तशेंच जिविताचे यात्रेंत बेट्टा तितल्यांकूय परवासो दितली काळजीदार संदेशकारां जावंक आमकां खेरीत आपोवणें आसा. नव्यान आमचो बावार्थ जागोवंक, बरे खबरेची संदेशकारां जावंक अदीक नेटांत पावलां मारूंक मागुया. सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इंतेसांवां 25 लग्ना वर्सा पासत देवाक दिन वाचता आनी आशिर्वाद मागता. जॉन पॉल एंड सँड्रा नोरोना आल्दोना. जल्मा दिसा बरी भलायकी आनी फामिलीक शांती मागता. माफाल्दिना डे कॉस्टा, सेंटा क्रूज. एरन डे सिल्वा जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. वॅलेंटिना डे कॉस्टा, वेर्ना. दिनवास्ता आनी जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस कालांगूट. दिनवास्ता आनी बरी भलायकी मागता. तशेंच दोंद्याचेर आशिर्वाद मागता. अनिल आनी एग्नेस नावेली. सगळीं उबी रावन प्रवेश गीत गावया. Ulasani sorvesporak vakanat sopia munchano devakayon kora. Ulasani sorvesporak vakanat sopia munchano devakayon kora. Sorvesporaci seva kora, anundantaci bukti kora. Sodgita gaun vitor sora, sonto sania deva mukar. Alleluia, 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 alleluia. Sani sorvesporak vakanat sopia munchano devakayon kora. Ulasani sorvesporak vakanat sopia munchano devakayon kora. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी दिसा ह्या दोबाजीक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय मान्यवंत आग्नेलाचे स्फूर्तेन शुभ वर्तमानाचे खोडेगांठ परगटणार जावया. जेजूच्या शिसांनी आसा थंयसरूच न्हय, पूण सुडसुडायेन वेगवेगळ्या मनशां सोरी आनी तरेकवार मोलांचेर शुभ वर्तमान परगट करूंक वचूंक जाय. शुभ वर्तमानाचे खाशेपण म्हणल्यार जेजू आपल्या भौशीक जिवितांत परगटलोलें उतर आनी तशेंच जेजू वयर शिसांनी परगटलोली बरी खबर. पवित्र स्नानांत हे मिसांव आमकां फावो जालें आनीक तिरावणे संस्कारांत आमकां याज्ञीक, प्रवादी आनी राय म्हूण माखल्यांत. हें आमचें मुणयारीपण वळखून जेजून केलां तशें उतरां, कोरण्यांनी आनी जिविताचे देखीन वेगवेगळे परिस्थिती मदें पवित्र आत्म्याच्या लोकलोकान बरे खबरेची नीज परगटणारां आमी जावंक आमकां उलो मारता. परिशदीक वाट चलतना दुसऱ्यां वरी परगट जाल्ली बरी खबर आमी आयकूंक, तशेंच जिविताचे यात्रेंत बेट्टात तितल्यांकूय बोरवांसो दितोली काळजीदार संदेशकारां जावंक आमकां खेरीत आपोवणें आसा. नव्यान आमचो भावार्थ जागोवंक, सोमाम रमूंक आनी ह्या वरवीं बरे खबरेची संदेशकारां जावंक अदीक नेटान पावलां मारूंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी ही चिंतना मनान धरून हे दोबाजीक सोमरमेंत फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी सांगाता बापाचे वोगसणे मागुया. हांव पातकी सरपंचा देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपुद्या देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमीन.
तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी Sumia Jesu Christa, Bapaच्या एकल्याच पुता, Sumia देवा, देवाची शेळी, तू संसाराचे पाप काढाय, आमची कागूत हो. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी ऐकून घे. मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी कित्याक पवित्र संगती देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, कोश्टा अडचणेक सापडलेल्या तुझ्या चाकराची मागणी तू सदांच काकुतेन आयकताय. तुझ्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगळ्या वायटलांतली सुटून सदां संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दे म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजो चलयता सासनाच्या सासना. इजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वयले वाचप. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता तुजे मुखार आसा तें खा, हो कवळो खा, मागीर वच आनी इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें म्हाका तो कवळो खावंक दिलो. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुका दिता तें कवळ्यान तुजें पोट भर आनी दादोशी जा. हांवें तो खेलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा इतलो गोड जालो. मागीर ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता चल वच, इस्रायलाच्या घराण्याशी वच आनी हांव तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां कळीत कर. पूण इस्रायलाचें घराणें तुका आयकुचें ना, कारण ती म्हाका आयकूंक तयार नात. कित्याक इस्रायलाचें आख्खें घराणें निबूर मानीचें आनी उर्मोट काळजाचें जालां. पूण आतां हांव तुका ताचे इतलो निबूर मानीचो करता आनी ताचे इतलो तीर गोड काळजाचो. हांव तुजें मन वज्रा सारकें गोड आनी पाशोणी फातरा परस निबोर करता. तांकां भिवू नाका, जोरी तीं एक फितुराचें घराणें तोरी तांकां पळोवन तूं आकांतू नाका. मागीर ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता हांव तुका सांगता तीं सगलीं म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक आनी गोठ मनांत दवर. मागीर निराशी जाल्यार तुजे भोरजेच्या पुतां दुआ सोरशीं वच, तांचे लागीं उलय आनी तीं आयकून वो ना आयकूं तांकां सांग. सर्वेस्वर देव अशें सांगता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणुया, सगळ्या संवसाराक वचात,
शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो देवाक वाकणात, सर्वय पोरजांनो यावेक नावाडात. जबाब सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उचल मोगाची ताची तीर खुशी, दोयाल आमचो देवा शासनाक विस्वाशी. जबाब सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. Alleluia, 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 alleluia. मोऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात, ती खरेंच सुभागी. Alleluia, 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 alleluia. सरस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोतमानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोतमानिना जायत तो खास्तीचे फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बराबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान तीं देंवचार काडटलीं, आतव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचे कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. आनी सोम्या जेजून तांचे कोडे उलोवन सोमतोच वयर सरकार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगळे कोडे शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बराबर जातोल्या विस्मिता उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबूंनो, आयज आमी हांगा कुशालकायेन आनंद भरीत एकठांय जाल्या. पाद अग्नेलाचें 97 मरणाचो दीस सोमरमूंक, डेथ एनिवर्सरी सोमरमूंक. आनी आयचो विशय आमी नियाळटा मानिवंत आग्नेलाचे स्फूर्तेन शुभ वर्तमानाचे खोडेगांत परगटणार जावया. प्रितीच्या बाबींनो, 19 नोव्हेंबर 1927 रासोलच्या इगोर्जेंत वेस्पर्स चलतालें फेस्ताचें, सेक्रेट हार्ट ऑफ जीजस फेस्ताचें. आनी असोच लोक उर्बेन बरोवन जायतो लोक त्या वेस्पराचे मिसाक एकठांय जातात. कित्याक त्या मिसाक पाद आग्नेल मिस करून शर्माव दिवपाचो आसलो. आनी ताचे शर्माव इतले होडेगांत आसताले की इतले पावरफूल, लोकांक लागता तसले, लोकांक देवाचो मोग दिता तसलो, आपले जिवितांत जेजूचे वाट कशे भाशेन चलोवंक जाय तसलो
भरपूर लोक एकठांय जातालो आनी त्याय मिसान भरपूर लोक ताचे मीस आयकूंक ताचे शर्मा आयकूंक आनी सदांचे भाशेन बाद आग्नेल नेटान आपलें शर्माव सुरू कोत्ता गुरबेन आनी सुरू जाले उपरांत प्रितीच्या भावनो अकस्मात कितें तरी घडटा सदांचे भाशेन जायना ताचे ताळो पडोंक लागता तो वीक जावंक लागता शर्माव दितनाच आनी अकस्मात तो पडटा ताका मॅसिव हार्ट एटॅक येता आनी दुसरे दिसा नोव्हेंबराचे 20 1927 ह्या वर्सा तो मोत्ता हे प्रितीच्या बाबेनो आयचे आमचे जे विशय आसा कोडेगान पर घडणार जावया हेच पाद आग्नेल आपल्या जिवितांत पाळलो दोरगोडी तो शर्माव येवच्या आदी बरे भाशेन तयार करतालो आपल्या जिवितांत जेजूचें शिवर्तमान परगट करतालो हें सोंपेपणान येना प्रितीच्या बाबेनो आमच्या कुटुंबांत सुरू जाता 9 जाणटे 8 जाण भाव 1 भयण भुरगेपणांत सावनूच ताची आवय दोतोन शिकोवन जेजूचें शिवर्तमान परगट करता आपल्या जिविता वरवीं आपल्याच्या भुरग्यांक जेजूचें मार्गदर्शन दिता जेजूचो मोग दिता देवाचो मोग दिता आनी हें भुरगेपणांत थावनूच पाद आग्नेल आपल्या कुटुंबांत आपल्या आवय वरवीं आपल्या बापा वरवीं आपल्या भावा वरवीं भयणी वरवीं अणभवता आनी ह्या देवाच्या मोगान तो वाडटा जेन्ना जेन्ना आपली आवय बिजी उरता तो दोतोन शिकयता भुरग्यांक आनी मागीर ताचें जिवीत इतलें सोंपें नासलें 11 वर्साचो आसतना बापूय मोत्ता 13 वर्साचो आसतना माय मोत्ता आवय मोत्ता पूण हें मोग जें देवाचो तो आपल्या जिवितांत अणभवता ताच्या काळजान लासता पाद्री जाता मिशनर जाता पयस पयस मिसांत वयता आनी आपल्या शर्मा वरवीं आपल्या जिविता वरवीं जेजूचो मोग तो सगल्यांक परगडटा ताच्या जिवितांत तो ओस्कोत व्हेरी वीक हेल्थान इतलो जिवाक तो बरो नासलो तरी आसतना केन्नाय जेजूचें शिवर्तमान परगट करूंक फाटीं सरोंक ना तो प्रितीच्या बाबून आयज ताच्या मरणाच्या दिसा ताचो उगडास करून दोबाजीक परोब आमी सोमरमूंक हांगा एकठांय जाल्यार आयज जेजूचो आमकां होच उलो बावतिजमा वरवीं क्रिस्मा वरवीं आमचेर शिक्को मारला होच आनी शिव वर्तमान परगट कर होच आमच्या दर एकल्याची मिसांव ह्या जिवितांत आपल्या कुटुंबांत आपल्या आवय बापाय भाव भयणां सोयऱ्यां वरवीं आमी देवाचो मोग अणभवूंक गरज सगल्यांक आमकां मिसांव आवय बापायनो तुमकां एक मिसांव देवाचो मोग अणभवूंक होच मोग तुमच्या कोन्या वरवीं तुमच्या जिविता वरवीं दिसा दिसपटी तुमच्या कामा वरवीं तुमच्या भुरग्यांक दिवंक आनी तुमच्या मोगान तें वाडोवन होच मोग देवाचो ते दुसऱ्यांक पावयतले तुमच्या ऑफिसांत जावं तुमच्या इस्कुलांत जावं वयता भोंवतना दुसऱ्या वांगडा आसतना हो जेजूचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक हेंच जावन आसा शिव वर्तमान देवाचो मोग जावन आसा शिव वर्तमान आनी हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी ताका लागून आयज पयल्या वाचपांत इजायासाक सांगता इजेकियेलाक सांगता देव वच निराशे पडजेची वच हांव सांगता तें सांग म्हळ्यार देव प्रितीच्या बाबेनो म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन दर घडी उलोवंक सोदता जे कोण आमच्या बरा जियेतात आमचे भुरगीं जावं माय पाय जावं टिचर्स जावं फादर्स जावं तांचे वरवीं आमचे कडेन उलोवंक सोदता
आनी सांगूंक सोदता हांव जें कितें तुका सांगता तें तुजे सांगता जियेतात तांकां तुमी सांगात. जेजू देखून शिसाक तेच वचात आनी शिव वर्तमान पोरगोड करात. आनी जबाबाक आमी व्हडल्यान नेटान म्हणल्यार वचात आनी शिव वर्तमान पोरगोड करात. दुसऱ्यांक न्हय ती म्हाका हांवें सांगूंक जाय, म्हाका हांवें उगडास करूंक जाय. ह्या जिवितांत हांव जियेता जाल्यार देवाचो मोग हांव अणभवूंक जाय. दर घडी हांव कितें कोत्ता तितून देवाचो मोग वेळ काडूंक जाय. पवित्र पुस्तक वाचूंक न्हय म्हूण फकत मिसाक घरांत वेळ काडात. पवित्र पुस्तक वाचूंक, जेजूक अणभवूंक, जेजूचें उतर नियाळूंक आपल्या जिवितांत. तुज्या पत्नी, तुज्या घोवाचेर, तुज्या भुरग्यांचेर जेजूक तुवें पळोवंक, तेन्नाच जेजूचो मोग तूं अणभवतलो. तुज्या इश्टा मदें जेजूक पळोवंक, तुज्या दुस्माना मदें जेजूक पळोवंक, आनी तेन्ना तुका जेजूचो खरो मोग तुज्या जिवितांत अणभवतले. आनी प्रितीच्या भाव भयणो, तुमच्या जिवितांत बारीकसाणें नदर मारात. आमकां खबर नासतना देव आमकां पावता, कित्याक तो आमचो मोग कोत्ता. कितले कन्फ्युजन, कितले कोश्ट, कितले आमी त्रासान पडटात, कितले फाटी एक्सिडंटांत आमी सांबाळटात, देव आमकां सांबाळटा. एक एक फाटी कितें करपाचें आमकां कांय सोजमना, पूण तो वेळ वयता आनी कसो वयता तो आमी नकळय. त्या वेळार देव आमकां सांबाळटा, देव ताचो मोग आमकां दिता, कित्याक आमी ताची मोगाची भुरगीं. आनी ताका लागून आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर क्रूसार मरूंक तो धाडटा. आनी होच पूत आमकां सासणाचो जिवीत जिखोवन दिता. आनी दर फावटी आमी मेसाच्या बलिदानांत भाग घेता, आमच्या काळजांत येता. तुज्या काळजांत जेजू भितर सोदता. दर मिसाचें बलिदान तुज्या काळजांत जेजू आसा, तर जेजूचो मोग आमी अणभवूंक कित्याक आमकां कश्ट जाता, कित्याक आमी संवसाराच्या दास्तींनी बुडले आसात. जेजू आमच्या काळजांत आसा, तो अणभवया. जेजूचो मोग आमी अणभवूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान पाद आग्नेलाच्या विनवणेन जेजूचो आदार, देवाचो आदार आमकां मागुया. सगळे आमी उबी रावया. ह्या संवसारांत जियेतना जायते वस्तून आमी बुडले आसता. ताका लागून देवाचो मोग अणभवूंक विसरता. तर ह्या वेळार तेच देवाचो आदार मागतना थोडेशे मागणी आमी बापाक उबारुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस, बिस्म साहेब फिलीप नेरी आनी सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे तीर भावार दवरून आपल्या गौलीक वावरांतल्यान आनी आपल्या जिवितांतल्यान जेजून शिकयलेल्या तत्वां पोरमोने चलून आपले पोजेक उत्तम नमुने जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे पोरमोणे सोतान, नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारबार चलोवंक आनी हे वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा, आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. जायत्या देशांनी आनी सुवातींचेर आमची क्रिस्ती भाव भयणां दुमालो सोंसून आनी आपलें रोगत पासून वारून आपल्या भावार्थाक गोवायकी दितात. ह्या तांच्या संकश्टांच्या वेळार देवान तांकां राखल्या पुरो, तशेंच
एकोश्टीतल्या मनशांचे मन बदलल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयार बापा आमचे मागणे आय बापा. मानयोन आग्नेलाच्या सांत कोरोना खातीर आमी मागुया. पवित्र सोबेन ताचें भागेवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच भागेवंत म्हूण परगटूंक मागतना आमी सगल्यांनी ताची देख आनी प्रेरणा घेवन भाग्यवंतपणाचो रस्तो धरूंक बापाची कृपा मागुया. दोयार बापा आमचे मागणे आय बापा. मानयोंत आग्नेलाच्या भक्तांनी व्हडा मोगान नोवेनांची तशेंच आयच्या दिसाची तयारी करून आपलो सहकार दिला. तांचेर तशेंच तांच्या गराब्यांचेर देवान आपली उपत बेसांवां ओतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा आमचे मागणे आय बापा. सर्गींचे बापा, मानवंत आग्नेलाचे देण्या पासत आमी दिनवासतना थोडेशे मागणी तुजेरूच विस्वास धरून आमी तुज्या हातान घातल्या. तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. रुपी bangar maginay ako संसार तुझो सायबा आमची काळजा तुका जाय खोशेन ओपून दिता तुका आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता आशाय आमच्या काळजाची तुका सायबा कशी लागली तशीच तुझ्या मोगाची आमची भितर आशा वाडली आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता. मोच्या भावानंद भयणीनो, मोच्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवपाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाकी पवित्र सविच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, व्हडा मोगान आमकां मरणांतली आनी सोर वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून तुका दिन वासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोणवालायेन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सोरेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काल आनी सोरता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सोर्गींच्या जेरुजाल्याक पावल्या आमच्या भाव भयणीचो सासनाक गाजता वाकाणेचो ताळो पळोवन पळपात आपल्या वर्त्या वांगड्याचो पवित्र फुलता संतोष पवित्र सोबेचो
आमी तुजी असोक्त वास्तूर भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान चलून वेता ती आदाराक घेवन ताची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावोंक शेकी फुडें सरता धांवी धांवी आनी सोमेश तुज्या दुता भोगता सांगाती आतांच तावन निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazzo, sorves por tu, povit, 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 dolbarazzo, sorves por tu, sorgani sosar bolja, tuja vojbova. Sorgi, duka soi son. Sorves poraci navieta, jeta tagazon. Sorgi, duka soi son. बापा करोस तूं पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमी जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी खूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक कोरा. भावार्थाचो Sumia Jesu ami hodogata ani hikatsik le pieta title fauti tu vojvovane sor ami tuji morod purguta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मारी देवाचे माय सांगाती तिजो पोती झुजे भाग्योन दोन दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा
सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकवले प्रार्थना धीर घेऊन म्हणूया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र दिसा तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमचे सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो अशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पयस सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पडमणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजू चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन सोमेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं जय सोबे एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत को आमची काकलूत को देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत को आमची काकलूत को देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपुल्यान ती आमी सुभागी सुमिया तुगे मोचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
कुशल मोनाचे मोगाळ काळजाचे फेस्ताचे जेवण उर्याची मोडणी कुशल मोनाचे मोगाळ काळजाचे फेस्ताचे जेवण कळशीची वाटणी काळजा मोनाचे कोरेदादोस पोट वेळोचे पिवो कळशीची वाटणी काळजा मोनाचे कोरेदादोस पोट वाडोचे पिवो जेजू आमच्या काळजांत आयलोलो आसा ताका ओगेपणी आमच्या काळजांत येवकार दिवया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या जिविताचे हुंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परपोत बोल दिवन गोड कोत्ताय. ताचे वरवीं आमचो सासणाच्या सुखाचो बरवंसो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. मोगाळ भावानो आनी भयणांनो, आयच्या दोबाजीच्या दिसा आयज तुमकां सगल्यांक पिलाच्या दोंगरार माय मोगाचो येवकार. आयज आमकां सगल्यांक व्हडा संतोशाचो दीस. ह्या दिसा गोंयचे आर्च डायसिसचो सुपुत्र मान्यवंत आग्नेल 16 वर्षी जाल्यार 97 वर्सां भरली. ह्या दिसा ह्या 10 दिसांनी तुमी जायते सॅक्रिफीस करून ह्या खेरीत नोवेनाच्या मिसांनी वांटो घेतलो आनी ताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासून मान्यवंताचे मोजोतीन एक तोरी सोयभोवती मिलाक घडोवंक मागले देखून तुमकां सगल्यांक उपकार. ही परब न्हय पूण ताचे पुण्यतिथीचो दीस. तुमकां सगल्यांक हांव आमचे संस्थेच्या आनी श्रेश्ठ वडिलांच्या नांवान संतोशाचो दीस आवडयता. मान्यवंत आग्नेलाचे मोजोतीन जायत्या जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पॉस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवचें. जायतीं सोयभोवती अजापां जातात. तांचे वैजुके मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट. पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पॉस्टुलेशन ऑफिसांत येवचे. कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटात. आमच्या पिलाचे संस्थेन पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्तांक तांचे शिकपांत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें.
ह्या वर्सा आमी सेमिनारीच्या थियोलॉजी हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केला. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत आनी परदेसांत वचून जेजूचे शुभ वर्तमान परगडटात. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या प्रदर्शनांत दाखयल्या. मागता सगळ्या थंय तुमी थंय वचून तुमच्या मिशनरी पुतांचो वावर अणभवचो. वावराड्यांचो इश्ट हे सातोळे दोर ब्रेस्तारा पिलारची संस्था तें उजवाडायता. तुमच्या सुस्क्रिसांवाच्या आदारान हे कोंकणी पत्र तुमच्या आदारान पिलार संस्थेचो वावर फुडें व्हरूंक सहकार मेळटा. फादर आग्नेलो स्कॉल आनी वावराड्यांचो इश्टाचे सुस्क्रिसांव दर वर्साक फकत ₹250. मान्यवत आग्नेलाच्या जिविता वयर कोंकणी आनी इंग्लीश पुस्तकां आमच्या पुस्तक शाळांत मेळटात. ती विकती घेवन मान्यवत आग्नेलाच्या जिविताची देख घेवया. तशेंच पिलारचो कुवेंत हें पुस्तक आमच्या पिलारचो आनी इगोजेचो इतिहास आमकां दिता. तशेंच पाद आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातोल्या वस्तूंचो म्युजियम कुवेंतीच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मोनान ताचो अणभव घेवचो. आयज सांजेच्या 7 वाजता मान्यवत आग्नेलाच्या दिसाक फादर आग्नेल स्कॉलाच्या आंगणांत आमकां बाळगून दवर हो फ्री तियात्र आसतलो. बरयणार डॉमिनिक कारवालो. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. तुमी जायत्यांनी उदार मोनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सेमिनारिस्तांच्या शिकपांत. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मान्यवत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, आमी जायतीं जाणां पाद आग्नेलाच्या मजतीन आमचे आवडे आनी आमची पिडा देवाच्या पांयार सरशी उबारता. आनी जायत्या आमच्या भावा भयणींक पेकोवणी आनी व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री मेळटात. आयच्या दिसा साबिना सोजा आल्लेम रायासान कोळीत करूंक लायता. म्हज्या भावाचो पूत आंसले सोजा 5 वर्सांचो आसलो तेन्ना फाटल्या नोव्हेंबरान ताका जोर येता म्हूण आमी ताका दोतोराक दाखयलो. पूण कांयच बऱ्याक पडूंक ना. त्या उपरांत CT स्कॅन केल्या उपरांत लिव्हरांत ट्युमर मेळ्ळो. हेमोग्लोबीन उणें आसलें. दोतोरान आमकां बोन मॅरो टेस्ट करूंक सांगलें. तेन्ना आमी मान्यवत आग्नेलाक उलो मारलो आनी ताच्या फोंडाची माती ताका उदकान घालून पिवंक दिली. बोन मॅरो टेस्टाचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. बायोप्सी रिपोर्टूय नॉर्मल आसलो, पूण ताचो जोर वचना आसलो. ताचें ऑपरेशन एप्रील म्हयन्यान मुंबय हॉस्पिटलांत आसलें. आमचो आख्खो घराबो मान्यवत आग्नेला लागीं मागोत आसलो आमच्या बाबाक बरो कर म्हूण. ताचे तकलेक आमी मान्यवत आग्नेलाच्या फोंडाची माती लायताली. तशेंच ती माती ओक्तान जुयसान पासून घालून पिवंक दिताली. ऑपरेशन करचे पयलें दोतोरान आमकां सांगलें ताचें लिव्हर 80% कातरूंक पडटलें आनी उपरांत लिव्हर ट्रान्सप्लांट करची गरज आसा म्हूण आनी हें ऑपरेशन करूंक 6 वरां लागतलीं म्हूण. पूण मान्यवत आग्नेलाचे मजतीन ऑपरेशन 3 वरांनी जालें आनी फकत 10% लिव्हर कातरूंक पडलें आनी 1 दीस ICUंत उरलो. ट्युमर टेस्ट केलो तेन्ना कॅन्सर नासलो. दोतोरान आमकां सांगलें हो ट्युमर परत जावंक शकता. 6 म्हयन्यान आमी परतून स्कॅनिंग केल्या तेन्ना ताचें लिव्हर नॉर्मल आसलें आनी सगळे टेस्ट
नॉर्मल आसले. आतां बाबा एकदम बरो आसा आनी आयज पिलार आयला. देवा कारगां दिता आनी मानयोंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो जाल्या पुरो म्हूण मागता. तर मोगाच्या भावानू आनी भयणानू, ही जावन आसा जायत्या जाणांतली एक गोवाय. आयज आमी भावार्थान देवाच्या पांयां सोशी मानयोंत पांच आग्नेलाचे मजतीन आमच्यो गरजो, आमची पेश पिडा उबारुया. आमी सगळीं उबी रावुया. मानयोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी अळकता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचोऱ्या लेखून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवाच्या पांयां सोशी उबारुया. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. आमी भावार्थान मानयोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे हें नवें करुया. अगणित काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानयोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आमेन. निमाणे गायन जातकूच इगोर्जेन पिडेवंताचेर आशिर्वाद आसतलो. सुरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोरपदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे पादाग्नेल आमच्या इश्टा, आमकां तूं सांडूं नाका. परदेसांत आमकां धाड, स्वर्गार तावन तुजो आदार. हे गोंय आमचे बागीचे, उत्सव मोलाची देणे. पादाग्नेलाचे